भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप मुन्न्याच्या पुस्तकांतलें, आनी मुन्नेच्या पुस्तकांत जाणवाये विशीं ही आयज शिकोवण, आनी जाणवायेक एके अस्तोरेक सर केल्या. आनी ज्यो वस्तू जाणवायेन वो ही अस्तोरी कशी तिणें केल्यो त्यो चडश्यो दादले करतात. 7 खांब्याचें घर बांदप चडशे आमी म्हणटले दादले बांदतात. मास करप, सोरो करप हे चडशे दादले करतात. मातशें जड काम, अवघड काम. पूण मुन्न्याचें पुस्तक आमकां खेरीत भाशेन दाखोवन दिता की दादल्या मदें आनी बायले मदें हो फरक करूंक जायना. आनी जाणवाय एक अस्तोरी कशी हें सगलें काम जें आमच्या मना प्रमाणें फकत दादले करतात तें ही अस्तोरी करता. आनी तितलेंच न्हय, ताचे मुखार ती मेज मांडटा, मेजाचेर जेवण तयार करता. आनी हें सगलें तयार केल्या उपरांत जे कोण उणें गिन्यानाचे आसात तांकां आमंत्रण दिता, येयात म्हज्या जेवणान वांटो घेयात, ही जाणवाय घेयात. म्हणजे ही अस्तोरी आपणाची जाणवाय आसा, आपणाचें हें उदारपण दाखयता. जांचे लागीं उणें गिन्यान आहा, जांकां समजना, जांचें मन जें कितें बरें आनी कितें वायट ताचे मदें विचून काडूंक नको, तांकां आमंत्रण दिता, यो म्हज्या जेवणार बस आनी ही जाणवाय घे. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमचो देश रागान पेटलेलो आसा. हो आमचे देशवासी रागान पेटलेले आसा. तुमकां राग आहा? तुमकां कसलो तरी राग आहा? आमच्या देशान आयज भारत माता, भारत देशान कसलो राग? कोणाचो राग? कित्याक राग? कितें वायट दिसलां तुमकां? कोलकाता डॉक्टर, यंग डॉक्टर, तिचे सवें जें घडलां आनी जें वायट चल्लेलें आसा, आनी आयज पासून जे कोण कल्प्रिट्स आसात तांकां धरून नितीक लावंक ना. पॉलिटिशियन्स जे आसात, सरकार जे आसात, कशे भाशेन ह्या दिसांनी ब्लेम गेम्स चालू आसात आनी एक्शन जायना हें पळोवन आख्खी भारताची परजा एके भाशेन रागान पेटलेली आसा. दोतोर जे मरिजांची सेवा करतात, जे कोण मरपाचे आसात तांकां सांबाळटात, राखतात, तांकां जिवीत दितात, तांकां आयज आपल्या जिविता पासत रस्त्यार येवचें पडलेलें आसा. स्लोगन भायर सरलेलो आसा, नो सेफ्टी नो ड्युटी. जरी तर दोतोरांक आपल्या हॉस्पिटलान सेफ्टी ना, आनी जें कितें हे अस्तोरे दोतोराशी घडलां, असल्यो वस्तू जरी तर घडटात जाल्यार ड्युटी करप ना, म्हणजे जिवीत दिवप ना, जिवीत राखप ना. दिसाच्या दिसाक हे आमचे दोतोर, जावं बायलो दोतोर ओ दादले दोतोर, कितल्या जाणांचो जीव वाचयतात आनी आपली ड्युटी करतात. आनी जरी तर ह्या कारणाक लागून नो सेफ्टी देखून नो ड्युटी जाल्यार चिंतात कितल्या जाणांचो जीव दिसाच्या दिसाक वेतलो, कितलीं हॉस्पिटलां आसात. आनी तांकां करचें पडलें कित्याक? आमी करिना, आमचें प्रशासन आसा तें करिना, आमचें सरकार करिना, जांच्या हातान पदवी दिल्ली आसा. आमची ज्युडिशरी फावो तितले उपाय घेना, आमचे पुलीस जें कितें वावर करूंक जाय आपणाचो तें करिनात सेफ्टी दिवपाची. भाव भयणीनो, असल्या संदर्भांत आयज आनिकूय जायते भाशेचे पोस्टर्स भायर सरपाक लागलेले आसात. जो आमचो देशाचो स्लोगन बेटी पढाओ बेटी बचाओ, आयकला तुमी हो? तुमी तुमच्यो बेटी आहा तांकां पढाओ केल्यात, बचाव केल्यात तांकां. हेचोच दुसरो कसो आयला, बेटी पढी पर बची नहीं. ह्या दोतोराक सर करून बेटी पढी पर बची नहीं. तातूंत भितर आनीक कोणें आनीक मातसो इल्लोसो बदल हाडलो, बेटा पढाओ बेटी बचाओ. कित्याक आयज आमच्या दादल्यांक आनी आमच्या चेड्यांक मातूय अक्कल ना. सगल्यांक न्हू, बडे थोडे जायत, पूण आयज आमच्या चेड्याक शिकयला सारको. जायत्यो जाण धुवो आवय बापायक प्रश्न विचारता, चेड्याक शिकयला? तुज्या चेड्याक शिकय म्हाका मान दिवपाक, तेन्ना हांव सुरक्षीत उरतलें. टीच युअर सन एंड आय वील बी सेफ. आयचीं चेडवां म्हणटात.
भाव भयणीनो, जें कितें ह्या दोतोराशी घडलें आनी ह्यो डिटेल्स जरी तर आमी वाचल्यो आयकल्यो जाल्यार आंगाक शिरशिरो फुट्टा, राग येता. जे कोणे हें केलां तांकां खर शिक्षा दिवचीशी दिसता. आनी घडये हें दिसूंक आमी घडये वायट न्हू वो आमचें चुकीचें न्हू. कित्याक हें असलें जायत आसा. आयची एक दिसाची खबर न्हू, हाच्याहून पयलीं असल्यो वस्तू घडल्यात. आमच्या देशान आमी निर्भया, निर्भया 1, निर्भया 2 आनी आतां आनीक आमच्या गोंयांत आमी आयकलां सिद्धी नायक आनी तशेंच दुसरीं आनीक जी आमच्या दर्याचे वेळेचेर मारून विंगडी करून उडयल्लीं. थोडोसो वेळ आमी बोवाळ मारली जस्टीस. आयज निती आनी शांती खातीर भेटयल्लो आयतार भावा भयणीनो. आनी आयजूय सगल्या इगर्जांनी सेरमांव जातले. आयजूय आमी घडये प्रोटेस्ट काडटले. आमचे गोंयचे एक्टिविस्ट आनीक एक कॉलेज धेंपे कॉलेज पणजेची आसत, तांणी एक प्रोटेस्ट काडलो आझाद मैदानाचेर. प्रोटेस्ट जाले, रॅली जाल्यो, सेरमांव जाले, व्हिडियोज जाले, मिम्स जाले, पोस्टर जाले, स्लोगन्स जाले. मागीर आमकां आनीक थोडो तेंप रावचें पडटलें काय आनीक एक असलोच प्रोटेस्ट येवपाक, आनीक एक कॅन्डल लायट पेटोवपाक, आनीक एका चेडवाक, आनीक एका दोतोराक वो आनीक एके अस्तरेचेर असलेच अत्याचार जायत रावपाक पडटले. आमचें मन, आमचें तोंड उक्तें करूंक पळयल्यार दिसता अशेंच. आमी आयज बोवाळ मारतलीं, फाल्यां ओगी रावतलीं, कांयच करचें ना. आनी थोडीं जाण आमी हें म्हणटलीं उलोवन फायदो ना, आमचो सरकार तसलोच, नीत म्हणटा ती ना हिंगासर. थोडे जाण देशाचेरूय आड उलोवपाक लागतले. ह्या देशान नाच नीत. हो देश जरी तर तुजो केअर घेयना, तुजें पडलेलें ना देशाक, जाल्यार ह्या देशाचें तुकाय पडचें न्हू. असलेय स्लोगन आतां भायर सरल्यात. आनीकूय येतले ह्या दिसांनी स्लोगन पे स्लोगन. जाल्यार नीत आनी शांती खंय गेली. हें सगळें जाता आसतना शांती बिगडावंक कितें केल्लें आसा ह्या कोलकाताच्या हॉस्पिटलांत तें आमी पळयलां. प्रशासनान कशे भाशेन आख्खी गेम केल्ली आसा हें आमकां दिश्टी पडलां. जायते ओपिनियन येतात. भाव भयणीनो, ह्या निती शांती खातीर भेटयल्ल्या आयतारा दिसाक हें सगळें आमकां कित्याक? कोलकाता जालां आमकां कित्याक? दिल्ली जालां आमकां कित्याक? रोखडेंच आमचे मदले थोडे जाणांक हेंय म्हणूंक बरें दिसता, नॅक्स्ट इज गोवा. मणिपूर कितें जालें आमी म्हणलें नॅक्स्ट इज गोवा. वायनाड लँडस्लायड जाल्यो आमी म्हणलें नॅक्स्ट इज गोवा. कोलकाता ही केस जाली, आतां जायते जाणां म्हणटात नॅक्स्ट इज गोवा. ह्या पासत आमची GMC आनी आमचीं हॉस्पिटलां आसात तांकां जाग्यार दवरपाक जाय, CCTV कॅमेरा घालपाक जाय, कायदो दुरुस्त करपाक जाय. वय घडये सारकें. पूण भाव भयणीनो, हातूंतल्यान नीत आनी शांती मेळ्ळी आमकां. आनी ह्या पासत ही वस्तोरी आयच्या पयल्या वाचपांतली जाणवाय आपयता. यो उण्या गिन्यानाचे मनीस आहात तुमी, येयात, बसात ह्या जेवणाक आनी समजून घेयात. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून असलेंच सांगलां, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सासणांक जियेतलो, ताका उजवाड आसतलो. कितले पावटी घेवंक ना आमी कुमन्यो? कितले पावटी आमी मिसाक येवन जेजूक आमचे भितर घेवन आमी पत्तून वचूंक ना घरा, आनी घरा गेल्या उपरांत पत्तून ओनितीची मनशां आमी कितले पावटी जावंक ना? जोण एकलो आमी आमकांच हो प्रश्न भावा भयणीनो आयज करूंक जाय. ओनीत कोणा सवें? घडये आमच्याच घरच्या सवें, आमच्या घरांत आसलेल्या चेडवां बायलां सवें, आमच्या घरांत आसलेल्या आवय बापाय सवें, आमच्या घरांत आसलेल्या भाव भयणां सवें. कितलीं जाणां आयज ही ओनीत करूंक पावनात होच जेजू घेतल्या उपरांत? जाल्यार जेजूचीं उतरां कशे भाशेन सारकीं जातलीं? हें कितें जेजून म्हणलां तें कितें? म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा, हांव ताचे सवेन जियेतां. कशे भाशेन आमकां तें जिविताक पावयता? फोट काय जेजून सांगलें तें? भावा भयणीनो, जेजून सांगलां तें फोट जावपाकूच शकना. पूण जें कितें जेजून सांगलां तितूंतलें जरी तर आमी थोडेंच घेवन आमच्या जिवितांत घातलां जाल्यार ती आमकां फोट.
वो आमी जे स्वत आसलेलें तें फोट केलां म्हणूंक सोदता तें हें. जेजून सांगलां म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें उजवाड आसतलो, जिवीत आसतलें. पूण आमची दोतोन आमकां शिकयता जेजूक घेवंक जरी तर तूं हिंगा मुखार येतलो जाल्यार तुजें काळीज साफ आसपाक गरज, पातकांतलो तूं मेकळो आसूंक गरज. कितलीं जाणां आमी कुमसार जावन येवन कुमन्यांव घेता, कितलीं जाणां आमी पातकांतूच आसून कोणाक खबर नासतना येवन जीब भायर काडून कुमन्यांव घेता, आमच्या हाताचेर कुमन्यांव घेता, मात पासून आमकां लॉज आनी भिरांत दिसनासतना. भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा तें वय, जो कोण ही सगळी तयारी करून म्हाका घेता, म्हजें मांस खाता, रगत पियेता, ताचें सवें. हें कितें जेजून म्हणलां तें तांकांच लागता, सगल्यांक लागना. बेश्टोच येयलो, हात हालयत आनी जीब भायर काडून कुमन्यांव घेतलो ताका लागना. पूण जो कोण ही आपली तयारी सारकी करता जेजूक घेवपाक, वय आयज हांव मिसाक आयलां आनी म्हाका मिसाक कुमन्यांव घेवपाक मेळटा, कित्याक हांव पातकांतलो मेकळो आसा. हांवें म्हजें ओतोसपण निवळ केलां, हांवें म्हज्या पातकांची दूख धरल्या, बोगसणें मागलां, देखून म्हज्यान कुमन्यांव घेवपाक जाता. दुसरी बाजू, आमी हिपोक्रिट्स चड जाणां, हांवूय बीन आनी तुमकांय म्हणटा, आमकां दाखोवपाक नाका आमचें वायट जें कितें आहा तें, आमकां सगल्यांक दाखोवपाक जाय हांव बरो. आनी बरो म्हूण दाखोवपाक एक वस्त कुमन्यांव घेवपाक जाय. कुमन्यांव घेवंक ना जाल्यार जजमेंटल आयज आहा ते आमचे कुशीक बसल्या ते उक्ते जातात. अरे कुमन्यांव घेवंक ना मरे, हेणें कितें केलां रे फ्रांसिसान आयजू, कुमन्यांव घेवंक ना मरे, शुवर पातक केलां आसतलें. आनी त्या पासत दुसरी चयतली म्हणून तो पातकान आसा जाल्यार पासून येवन आपण कुमन्यांव घेता. आमी करता न्ही तशें? म्हाकाय करचें पडटा जायते पावटी. मीस करिना जाल्यार पालिकाराक कितें जालें, मीस करपाकूच जाय. पातकान आसा, देव केर घेतलो, देवा लागीं बोगसणें मागल्यार मेळटलें. पूण भाव भयणीनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत एक ढोंग जाल्लो आसा, एक हिपोक्रेसी जाल्ली आसा. आनी ह्या पासत आमी क्रिस्तांवां ह्या समाजान जेन्ना आसा, कांयच बदल हाडपाक शकना आयज, कांय जायना आमचे लागीं. जेजून आपल्या हातान सोयत्यो दवरल्यो. आयच्या सुरवातीच्या उतरांनी आमी प्राचिताचे रितीनूय उगडास केला. जेजून आपल्या हातान सोयती दवरल्यो, कित्याक जे कोण पवित्र मंदीर भोश्टायताले तांकां सोयती घेवन मारून धांवडायले. जेजून अशें करपाचें, जेजून व्हायलन्स करपाचें, जेजू राफ जावपाचो, जेजू बोगसणें शिकयता, बोगसणें दिवपाचें न्हू. बाबडीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो एफेसकारांक चीट बरोवन उगडास करता हेच जाणवायेची. आमी घेता तो स्वर्गाचो उणो घेवन आमी नेणारां परी न्हय पूण शाण्या भाशेन जावंक जाय. आनी शाण्या भाशेन जावंक, नेणारां भाशेन जायना जावपाक ही उतरां कांय बरी भाग्योन पावलून म्हणल्यान. काळाचो फायदो काडात, कित्याक हे दीस वायट. आनी आमकां दिसती पडटा आमचे भोंवतणी आयचे दीस कसले आयिल्ले आसात ते. आमकां दिसती पडटा की वय हो काळ असलो वायटाचो, दुखाचो, अदृश्टाचो आसा. तर ह्या काळाचो फायदो काडून समजून घेवंक आमकां जाणवाय उलो मारता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलू एफेसकारांक चीट बरोवन आमकां उलो मारता. आयज शुभ वर्तमानान जेजू आमकां नव्यान उलो मारता. आयकूंक तयार आसा आमी काय आमी भेरीच? सदांच आमी भेरी ना, आमी तशेंच बदलूंक जायना आमच्यान. आनी जायते पावटी आमी म्हणटा ना कितेंय कर, जावपाचें ना तें. स्टबन मायंड भाव भयणीनो आयज आमची जाल्ली आसा. जाल्यार आयच्या दिसाक आमी ही कृपा आमकां जोण एकल्याक मागुया. पयले सुवातेर आमकां जोण एकल्याक. हे मिसाचे भेटेन आयज कुमन्यांव घेवन जेन्ना आमी घरा वेता, आमच्या घरान ही न्हीद आनी शांती आसा, वो म्हाका लागून म्हज्या घराची शांती आनी न्हीद बिगडलेली आसा पळोवपाक जाय आमी. आनी खरेपणी आमच्या कुसेसान हात घालून पळोवपाक जाय. बरो तांसपाचो सेरमांव सांगत जाल्यार जायते जाणांक बरें दिसता. कोणाक लागलो आयज, हेका लागलो, तेका लागलो, तेका लागलो, बरें दिसता म्हणून. फादर बरो सांगलो तें बरेंच तांसलें तेंकां. तुका तांसपाक सांगलोलो तो तुवें आयकोंक ना, पूण दुसऱ्यांक तांसलें तें तुका दिसती पडलें. तुकाच एक्चुली तांसलोलो, पूण तुका दिसलें आनीक कोणाक तांसला म्हूण, आनी देखून तूं खुशाल.
तुजें नांव घेवन जरी तर सांगलोलें जाल्यार मिस जाता म्हणल्यार साक्रिस्तीच्या दारार मुकोडे झगडपाक आसपाचीं. आमकां बरें दिसना भाव भयणीनो, आमकां कोणें सांगलें, आमच्यो चुकी आमकां दाखयल्यो बरें दिसना. आनी ह्या पासत आमकां न्हीद मेळना, ह्या पासत आमकां शांती मेळना. वी डोंट लायक करेक्शन्स. आनी जें कितें सत आसा, जे फॅक्ट्स आसात ते मानून घेवपाक जायतीं जाणां आमी निबोर मनाचीं जाता. जरी तर हें फॅक्ट, हें सत मानून घेतलें आनी म्हाका तातूंत लुकसण आहा जाल्यार. आनी ह्या पासत आयज आमचे पॉलिटिशियन्स आसात, मिनिस्टर आसात, सरकार आसात, ते हाचेर कसलोच निर्णय घेनात, ओग्गे आसात तोंड बंद करून. कित्याक? तांकां लॉस जाता, तांचे पार्टीक लॉस जाता, तांच्या सरकाराक लॉस जाता. आनी ह्या पासत ज्या कोणें वायट केलां ताका सांबाळून दवरपाक जाय आनी बऱ्यांतली बरी वस्त तोंड बंद करून राव. कित्याक हो लोक विसरतलो. हे वाती घेवन जे मुखार आयिल्ले आसात, वात काबार जाल्या उपरांत ते विसरतले दुसरी वात हाडपाक. हे जे स्लोगन्स घेवन भोंवतात ते, हो स्लोगन मातसो वायरल जालो आनी मागीर ताका आनीक दळ ना तेन्ना ते दुसरो स्लोगन सोदतले. हो स्लोगन चलचो ना आसा तो. देखून ओगी रावप, जाबाब दिवप ना. आनी जाबाब दिना थंयसर भाव भयणीनो ते अनीत करतात. ते अनीत करतात हे परजेचेर, जे परजेक आयज जबाब जाय. ते अनीत करतात ते आवय बापायचेर, जे आवय बापायची धूव असल्या मारेकार अदृश्टान सापडून मरून गेली. ते अनीत करतात ते धुवेचेर, ते वस्तरेचेर, त्या दोतोराचेर जाका हें मरण सोंसपाक पडलें. ते अनीत करतात जे कोणें वायट केलां तांचेर. कित्याक हे जे कोण वायट केलां ते आपणाक सांबाळटा, राखता. कायदो म्हजे वाटेन आहा, सरकार म्हजे वाटेन आहा, आनी MLA आनी मिनिस्टर म्हजे वाटेन आहा. देखून आनीक कोत्तले फाल्यां. तांचेर अनीत चल्लोली आहा. तर भाव भयणीनो, ही अनीत कोण सारकी कोत्तलो? आनी देखूनच हो एक आयज आयतार, फकत एक आख्ख्या वर्सान एक आयतार पवित्र सभा निती आनी शांती खातीर भेटयता. ह्या आयताराक तरी आमी आमचें मन उगडूंक तयार आसा? चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. खऱ्या मनान, खऱ्या काळजान मुखार सर, जेजूक घे, बरो लागतलो, मोवाळ गोड जातलो. पूण वायट मनान, ओ खोट्या मनान, खोट्या काळजान मुखार येवन आयज कुमन्यांव घेयत जाल्यार तेजी खास्तूय आसा. जशें कुमन्यांव घेवचे आदीं आमी तें एक मागणें करता. यादनीक चडसो ते सवका कोत्ता, थोडी पावटी आमी व्हडल्यान करता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी शिवूंक वेता, ती आमचेर झडटी आनी खास्त हाडिना जावं. पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद मेळूं. लागून पावलून कोरिंतकारांक चीट बरोवन ही शिकोवन दिल्ली आसा. पातकांत आसा आनी जाण हांव पातकांत आसा म्हणून, आनी तरी पूण कुमन्यांव घेता जाल्यार ती तुजेर झडटी हाडपाक शकता, खास्त हाडपाक शकता. देव मोग, देव काकलूत आनी देव बोक्षिता तसलो वय. पूण देव बोक्षिता थंयसर नीतूय आसा, जस्टीस आसा. देवाची काकलूत भोव व्हडली पूण नीत आसा. तर भाव भयणीनो, आमी देवाचे सदरे मुखार उबी रावता तेन्ना नितीक सांपडना जावं. आतां आमच्या जिवितान जेन्ना जेजून आमकां दिल्लें आसा, म्हजें मांस खायात, म्हजें रगत पियात, म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण, हें घेता तेन्ना तें घेवपाक आमचें जिवीत जें जाग्यार आसपाक जाय, क्रिस्ती जिवीत जें वेवस्थीत आसपाक जाय, तें ते भाशेन सांबाळया. आनी जे कोण चूक करतात तांकां निटायेर हाडूंक ज्यो ज्यो वस्तू आमी करपाक जाय, थोडे पावटी कडक कायदे काडपाक जाय, थोडे पावटी डिटरंट्स घालपाक जाय, असल्यांक सांगात दिवया. आनी जे कोण चुकलेले आसात आनी आपली चूक मानून घेतात, बदलपाक सोदतात, तांकां बदलोवंक आमी सयेक दिवया. आनी अशें करता तेन्ना होच जेजू जाका आमी घेता, तो आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान मोवाळ गोड जातलो. चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड.